आमकांय जेजू आपयता तरणाट्यांक, शेजाऱ्यांक, कामाच्या जाग्यांनी बरी खबर परगटूंक, लोकांक, आमच्या भारतान ओन भावार्थ्यांक, दुसऱ्या भावार्थाच्या मनशांक आमी प्रत्येक जावन आसा नमुनो. आमचें जिवीत, क्रिस्ती जिवीत ती पळयतात आनी तांकां तें आवडलें जाल्यार तांकांय जेजूची बरी खबर आयकूंक, पळोवंक संदी मेळटा. आनी हे सांतिनासान आपल्या जिविता वरवीं जेजूची बरी खबर परगटूंक तो फुडें सरलो. ताचें स्वता परिवर्तन जालें पवित्र आत्म्या वरवीं, जेजू वरवीं. देव बापान ताका आपल्या पुताच्या जाग्यार नेमणूक केलो. हें ताका सोजमले उपरांत तो फाटीं फुडें पळयना, सांतांचें जिवीत जिवन संवसाराचें परिवर्तन करूंक ताची खुशी जाली. आनी तो दुसऱ्यांक, विद्वानाक वो क्रिस्तांव जावच्या मनशांक तयार आसात तांकां आपली आध्यात्मीक कसरत, स्पिरिच्युअल एक्सरसायजीस, आध्यात्मीक आचरण हे तांकां ते साध्य वापरून तांचें परिवर्तन करता.